Marta Usaliponaste Ekte Devo Hamale Boitai Te Tuche Mon Chapo Bun Hao Dori Sata Patinu Sarta Ani Duke Sora Magales Marta Bun Hao Dori Sata Patinu Sarta Ani Duke Sora Magales Marta Somasa Ori Gaina Poleta Tari Tuka Moso Demon Usata Panghi Maka Sada Tuka Sarpatim Tujhe Asha Dhoro Tu Samokaro Tuni Mata Sada Tuka Sarpatim Tujhe Asha Dhoro Tu Samokaro मोगाळ भाऊ बहिणीनो 2000 वर्ष आधी त्या कुर्सार उमखळून आपणाकस संपूर्ण रीतीर खाली कन ते कष्ट दूख आटे विटे भोगलोलो सोमीचीजो आमच्या मोगान कुर्सार आपणा सस्स प्राण त्याग केल्लो जेजू आम्हा सर्वांक सोडवून दिवचे खातीर देवाची अजना हाती घेवन कुर्सार मरण पावल्लो सुम्या जेजू आमचे समकार आसा तो संपूर्ण रितीर ह्या उंड्या रुपार हजर आसा ते आमी पातयेता सोम्या जेजू आमकां तांक दी सदांच तुका चड आनी चड पातयोंक तुजो अपरिमीत मोग हांवें करूंक तुजेर मात्र म्हजी संपूर्ण रितीर आशा दवरूंक तुजो मोग करूंक तुजी सेवा करूंक म्हजें मन उगड मोगाचो न्हू सोमी जेजू आमचे समकार आसा ताचेर आमची नदर आमी कंसोवया आमी ताजो सोडवणेचो घोट ताची सोडवण आमचे कन घेवंक आमी तयार रावया ती तयाराई
आनी केवल हांगासर सक्रामेंतांत करस हजारासो सोमी जेसू आमचो सोडवंदार आमचो काकळदार आमचो पोसणार म्हूण पाथ्योंच्या वरवीं मात्र हो सोडवणेचो धर्मार्थ धेने आमी आमचे कन्न घेवंक आसा. ह्या खातीर आमी आमकांच तयार रावूंक आसा. आमकांच आमी तयार करूंक आसा. हो आराधनाचो थोडो वेळ ताचे संगी ताचे लागीं आमी करशिताना आमची काळजां आमची मनां आमची सगळी कूड ताका समर्पण दिवंक आमी जाय. आमी ताचे वयर नदर घालया आनी तो आमचे वयर नदर घालते आसा. थोडोसो वेळ मौनपणी आमी मौनपणान सांबाळया आनी ह्या जेजूचो अनुभव सोडूंक आमची सक्ती आमी प्रयत्न करया. उंड्या रुपार आमचे समकर हजाराच्या मोगाळा सुम्या जेजू तूं ह्या स्वादीक सक्रामेंतांत आम्हा सर्वां खातीर उंड्याचें रूप घेवन ह्या भोव पवित्र उंड्यांत खरोच सगळोच आनी संपूर्ण रितीर हजार आसाय म्हूण आमी सर्व थिरपात येता. तुमी आम्हा सर्वां खातीर सर्ग सांडून संवसाराक तूं देंवन आयलोय. आम्हा सर्वां खातीर तुवें तुकाच खाली केलोय. तुवें तुजें भोव दैवीक सैब सोडून मनशा रूप घेवन ह्या संवसारी एक आवयच्या उदारी आम्हा सर्वांचे कश्ट दूख आटे विटे हळू करूंक ते समजूंक तूं हांगासर देंवन आयलोय. आनी 2000 वर्सां जावन ह्या सकुडी रक्तान तूं आमकां पोसताय, तूं आमकां सांबाळताय आनी तूं आम्हा सर्वांची जतन करन आसाय. तुजी काकूळट भोव व्हडती सोम्या, तुजी काकूळट भोव अगणित. त्या कुडसांत खिळयलेल्या त्या पातकी सोराक 11चे घडये ताणें तुजी काकूळट मागलेल्या वेळार तुवें ताका वैंकट बसयलोय. आमी सर्व त्या सोरा बरी अस्कत मोगाळा सोम्या जेजू आमचे अस्कतकाय तूं भावार्थान बदली. आमची अस्कतकाय जिवीत दिवच्या जिवान तूं बदली. मोगाळा सोम्या तुजे बगर आमकां हेर कोण आसा. आमी केवल आनी केवल तुजे सशी मात्र जावंक साध्य आनी सर्व रितीची भलायकी बरेपण तूं मात्र आमकां दिवंक शकताय. मोगाळा सोम्या तूं आमचे बळ, तूं आमकां सकत दिताय, आमकां सांबाळताय. तूं खरोच हांगासर हजार आसाय ह्या पवित्र सक्रामेंतांत.
हो थोडोसो वेळ तुझ्या संगता कडसूंक तुझ्या संगता विषय बघूंक तुझी आशिर्वादां जोडून घेवंक आमचे सुख दुःख कश्ट बेजाराय विघ्नां अनवरां काळजाचे अत्रेग हे सगळे तुझ्या कडेन विचारूंक उसारूंक आमी ह्या घडये हांगासर येवन पावल्या तुजेर थंय दवरलेलो आमचो भावार्थ तूं धीर कर म्हाका चड आनी चड तुजे लागीं येवंक तुका खुशी आसा आम्हा सर्वांकी खुशी आसा तरी पूण ह्या संवसाराच्या बोलोवण्याक लागून ह्या संवसाराच्या संगतेक लागून देवसाराच्या इजांक लागून देवसाराच्या पितुरेक लागून आमी तुजे तावन पयस वेता आमकां तुजे सरशी येवंक तूं आपय आमकां तुजे सरशी येवन तुजे सांगाता रावंक तुजे सांगाता वेळ करसूंक आमकां तुजो आदार दी तुजे सांगाता हो करसूचो आमळीक वेळ म्हज्या जिवितांत उपकाराक पडोंक म्हाका एक नवस व्यक्ती जावन फाटीं वचोंक म्हाका एक उजवाड भरीत प्रकाश भरीत व्यक्ती जावन ह्या समाजेंत जियोंक तुजे सांगाता हो करसूचो वेळ म्हाका आदार जावं मोगाळा सुम्या म्हाका आदार दी मोगाळा सुम्या म्हाका आदार दी मोगाळा सुम्या म्हाका तुजो आदार दी सोम्याचे दर्शन आमी घेवंक गावया गीत आयल्या हांव तुज्या दारार 549. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या भूता आयल्या तुझ्या दारा आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या उथा आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या उथा दिव्य आयल्या तुझे मुखार हाडला मोग जावन काळजारूपा दिंबे आयल्या तुझे मुखार हाडला मोग जावन काळजारूपा आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दे सोम्या आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दे सोम्या तू आमचो वोडसोड वोंडा पाया पोरतांव तुझे सामका तू आमचो वोडसोड वोंडा पाया पोरतांव तुझे सामका आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या उदा
आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या उदार दर्शन दी सोम्या उदार. जेजू बरो गवळी, जेजू बरो गवळी, आमी सर्व ताची मोगाची शेळयो. तो आमकां खंडीत जावन आमकां सोडून घालिना. आमी बऱ्या गवळ्याचे भितर पळयले तर तातून आमकां कळी जाता जेजू त्या शेळयेक आपल्या खांद्यार घेवन आसा. म्हणजे तो तसो मोग करता, ताका पोसता, ताका सांबाळटा, ताका वेंगता. हे आमी त्या भितरांत पळयता. बरो गवळी मात्र अशें करूंक शकता. आनी ह्या बऱ्या गवळ्यान आम्हा सर्वांक आपल्या खांद्यार घेवच्या खातीर, आम्हा सर्वांक ग्रास दिवच्या खातीर, आम्हा सर्वांक सांबाळून व्हरच्या खातीर, आम्हा सर्वांक वायट विघ्नांतले राखून व्हरच्या खातीर, आम्हा सर्वांक पातकांतले सोडोवच्या खातीर आपणाकच खाली केलो. ताणें तो कुरीस वेंगलो आनी ह्याक वरवीं आम्हा सर्वांक, ताच्या शेळयांक ताका वेंगूंक फावो जालें. सर्गीत हांव तो देवलो आपलें देवपण तो विसारलो आनी मनशापण घेवन आम्हा सर्वांचे, आमकां भोगचे कश्ट, आमकां भोगचे दूख आटेविटे तोय भोगूंक पावलो. आमी सर्व सुकोवन गेल्ल्यो शेळयो. तो आमचेच लागीं येता तर आमी साबार पोटी ताचे तावन पयस वेता. आमी कंत करचे नाका. ह्या शेळयेक, ह्या गवळ्याक आमी पळोवया. आमी गवळ्या चडशी आमचे एक मेट काडल्यार पुरो, तो 99 मेट आमचे चडशी काडटा. हे आमी उगडास दवरया. तो आमकां स्विकार करता. ह्या सोम्याक आमी आराधन करूंक फावो. ह्या सोम्याक आमी महिमा दिवंक फावो. ह्या सोम्याक वंदन आमी करूंक फावो. आराधन तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगला तुका सोम्या जेजू, जय जय तुका सोम्या जेजू, नमान तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, Praise the Lord. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. 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 आराधनाचे एक गीत गावया. आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका देवा पुताक, आराधन तुका पवित्र आत्म्याक, आराधन तुका त्रिएक देवाक. आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका देवा पुता, आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका देवा पुता, आराधन तुका पवित्र आत्म्या, आराधन तुका त्रिएक देवा, आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका देवा पवित्र आत्म्या, अर्गा तुका
त्रिएक देवा होगळाप तुका होगळाप तुका देवा बापा होगळाप तुका देवा पुता होगळाप तुका पवित्र आत्म्या होगळाप तुका त्रिएक देवा होगळाप तुका पवित्र आत्म्या होगळाप तुका त्रिएक देवा जय जय तुका देवा बापा जय जय तुका देवा पुता जय जय तुका पवित्र आत्म्या जय जय तुका त्रिएक देवा जय जय तुका पवित्र आत्म्या जय जय तुका त्रिएक देवा नामान तुका नमः तुका देवा बापा नमः तुका देवा पुता नमः तुका पवित्र आत्म्या नमः तुका त्रिएक देवा नमः तुका पवित्र आत्म्या नमः तुका त्रिएक देवा वंदन तुका वंदन तुका देवा बापा वंदन तुका देवा पुता वंदन तुका त्रिएक देवा वंदन तुका त्रिएक देवा वंदन तुका पवित्र आत्म्या वंदन तुका पवित्र देवा आराधन तुका आराधन तुका देवा बापा आराधन तुका देवा पुता आराधन तुका त्रिएक देवा आराधन तुका त्रिएक देवा आराधन तुका पवित्र आत्म्या आराधन तुका त्रिएक देवा Alleluia, 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 Alleluia. होगळाप तुका महिमा तुका स्तुती तुका छे तुका नमस्कार महिमा वंदन तुका स्तुती तुका आराधन तुका जिस हालेलुया 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 सोम्यानं आम्हा हर एकल्याच्या जिवितांत सबार बरेपण केला. आमकां बरे कुटुंब आमकां बरी इगड सुमाता फावो केल्या. आमकां भाऊ भयणी इश्ट मंत्रां दिल्यात, बरी भलायकी दिल्या.
जल्माल्या जावन येदोळ म्हणसर आमकां राखून व्हेला सर्व बरेपण सोम्यान आमकां एका वा एका रितीर फावो केला तसो मोग व्हरतो तसो मोग आवयक पणी लजेक घालता तसलो मोगतो ह्या मोगा वरवीं तो सर्व आमकां फावो करता ह्या सर्व बरेपणाचो आमी उगडास काडया थोडोसो वेळ आमी उगडासा काडया आमच्या जिवितांत कसले बरेपण जाला कसली अभिवृद्धी जेजू मुखांत आमच्या जिवितांत जाला कसले बरेपण आमच्या कुटुंबादारांत हांव आमच्या इश्ट मंत्रांत हांव आमच्या वावरांत हांव आमच्या सेवेत हांव सुमयान आमकां फावो केला ह्या सर्व संगतेचो बरेपणाचो आमी उगडासा काडया तुमची जबाब जावं दी अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू हो नवो दीस आम्हा सर्वांक तुवें फळोंक फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू हो अमूल्य वेळ आराधनांत करसूंक आमकां तुवें आदार दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू ह्या आराधनाच्या साक्रमेंता मुखांत्र तुजो सांगातपण बगूंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू तुजे समकर येवन तुका आर्गां हो गुलाब दिवंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू तूं आमचो मोग करताय देखून अर्गां तुका सोम्या जेजू तूं आमकां आमच्या वावरांनी आमच्या जिवितांत आमच्या हर एक दिसा तूं आमकां आदार दिताय देखून अर्गां तुका सोम्या जेजू हर एक दीस हर एक घडी म्हणल्या बरी आम्हा सर्वांक तूं राखून व्हरताय देखून अर्गां तुका सोम्या जेजू आम्हा सर्वांक बरे कुटाम बरी भुरगीं चिनये सांगाती आवय बापय आनी इश्ट मंत्रा सांगाती फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू आम्हा सर्वांक सर्व विघ्न आनवारांतले राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू मोगाचे न्हू अर्गा होगळापाचे उले आसा तर तुमी सोम्या मुखार उक्त्यान दवरचें हे सक्रामेंताचें आराधन करूंक बाग म्हाका फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू ह्या दिसांनी बरो पावस येवन आमची दन तूं तण करताय देखून अर्गां तुका सोम्या जेजू सर पिड्यांतले सर अनवारांतले आमकां सर्वांक राखल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू आयच्यो दीस आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू गासार साबार जाणांक मागण्याक येवंक फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू आमच्या कुटुंबांत तुवें केल्ल्या सर बरेपणा खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू मोगाचे न्हू वैयक्तीक आमचे अर्गां होगलापाचे उले आसा तर सोम्यान आमच्या वैयक्तीक चिनयेंत बरेपण आमकां आशिर्वादांनी भरल्या तर तेय आमी उसार येता अर्गां तुका सोम्या जेजू 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 अर्गां तुका सोम्या जेजू
अर्गा तुका सुम्याचेसु 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 अर्गा तुका सुम्या सुम्याचेसु मोगाचनो आमकां साबार रितीचे अर्ग आसात आनी की साबार उसारूंक जायनातले साबार संगत्यो आसात ह्या सर्वां खातीर आमी देवाक अर्गा दिवया आनी गावया गीत हरिये घडी म्हज्या जिविताची तुमच्या कांतार बुकांत 541 घडी घडी माझ्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता ओक्तीन गितां हांव संतोषाची सोम्या तुका हांव बरयता हर एक म्हज्या सुख संतोषान सोम्या तुजो सांगा सोदता हर एक म्हज्या कश्टांनी दुखा सोम्या तुजो आधार मागता हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता भक्तीन गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वरयता भावाक म्हजो दंडळटाना सोम्या तुका हांव बोग मारता तुका म्हज्या देवा वळखता लिंबे फोडून नामान करता खरे खरी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता भक्तीन गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव नीता सर्वांनी उबे रावचे देवाचे उतर आमी आयकुया सा लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या तुमचे कमर बांदा आनी दिवे पेटोवन दरा आपलो धनी पाटी घरा येवन दारार बडयतना तक्षण ते उक्ते करतल्या साकरा बरी तुमी जाया लग्नाच्या जेवणाक गेल्लो आपलो धनी केदाळा पाटी येता गाय म्हूण ताची ते वाट पळोवनूच रावतात आपलो धनी पाटी येताना जागे रावोनू तयार आसात ते साकर बागी ससय
खरेच हांव तुमकां सांगता, दनीस आपले कमर बांदतलो आनी तांकां जेवणाक बसोवन मोदें भोंवून तांची सेवा करतलो. आपलो धनी मोद्यानेर वा फांत्यार येताना जागे आसात ते साकर बागीस सई. देवाचे उतर हे मोगचनो देवाचे उतर आमी आयकले. कशें बायारिदा जिंके कांतार 120 कांतार कशें ते जिंके त्या उदका सरशीन झरीच्या उदका सरशीन वचोंक आशेता, तशेंच आमी सर्व देवाचे उतर आयकून ते नियाळूंक आमी आशेवंक जाय. आनी देवाचे उतर, जेजूचे उतर आमकां धैर्य दिता, आमकां सांबाळून व्हरता, आमचें जिवीत नव्यान रुपीत करूंक आमकां आदार दिता. हे देवाचे उतराचेर नियाळ करूंक आमकांच आमी तयार करया आनी गावया गीत बायारिदा जिंकेंते नीनो. तुमच्या दैवी गीता बूक आसा तर 534. ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ನೀನು ಜೀವ ಕೊಡುವ ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆಯ. ಬಾ ನೀ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ ಬಾ, ನೀ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ. ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ನೀನು ಜೀವ ಕೊಡುವ ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆಯ. ಬಾ ನೀ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ ಬಾ, ನೀ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ. ಸುಖವ ಹುಡುಕಿ ಅಲೆದೆ ದಾಹ ತೀರಿತೆ, ಸುಖವ ಹುಡುಕಿ ಅಲೆದೆ ದಾಹ ತೀರಿತೆ. ಪ್ರೇಮ ಮೋಹದಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತೆ, ಪ್ರೇಮ ಮೋಹದಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತೆ. ದಾಹ ತೀರುವಂತೆ ಜೀವ ಜಲವನು ನೀಡಲೆಂದು ಯೇಸು ಕಾಯುತ್ತಿರುವರು. ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ, ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ. ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ನೀನು ಜೀವ ಕೊಡುವ ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆಯ. ಬಾ ನೀ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ, ಬಾ ನೀ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ. ವೈದ್ಯರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈಯ ಬಿಟ್ಟರೆ, ವೈದ್ಯರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈಯ ಬಿಟ್ಟರೆ. ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಸತತ ಬೆನ್ನ ಹತ್ತಿತೆ, ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಸತತ ಬೆನ್ನ ಹತ್ತಿತೆ. ಸೌಖ್ಯ ಶಾಂತಿ ನೀಡಲೆಂದು ಯೇಸು ದೇವರು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಕರವ ಚಾಚಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವರು. ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ, ಬಾನಿ ಬಾ ಯೇಸು ಬಳಿಗೆ. ಬಾಯಾರಿದ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ನೀನು ಜೀವ ಕೊಡುವ ನೀರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವೆಯ. ಬಾನಿ ಬಾ
यीशु बढ़के यीशु बढ़के निभा यीशु बढ़के निभा यीशु बढ़के. मोगाचे न्हू देवाचें उतर आमी येदोळस आयकोन जालें आनी ह्या देवाच्या उतरांत दोन संगती आमकां पळोवंक मेळटात. एक कामार बांदा आनी एक तुमचे दिवे पेटोवन धरा. ह्या उतरांचो अर्थ कितें जाता? आमी सर्वांनी सदांच सदांच तयार हातार दिवे पेटोवन दिल्ले ते त्या दीस पालवयले. ताज्या उपरांत आमी सदांच पालवोनूच येवन आसा. पेटयता पालवयता पेटयता पालवयता आनी आमी ते बाप्तिस्मा वेळार खानगेले दिवे सदांच जळते पेटोवन दवरूंक आसा. म्हणजे सोम्याचे नितीवंतपणाचे धर्मार्थ देणे आमचे कन घेवंक आमी सदांच आमच्या जिवितांत तयार रावंक आसा म्हणले विशीं आमी नियाळ करया. आमी कित्याक तयार रावचे? तीन संगती हांगासर आसात. पयल्यान पाताक आनी पातकां धांवन येवचे मोर्न. दुसरें नितीवंतपणाचे धर्मार्थ देणे सोम्यान आमकां दिला. आनी तिसऱ्यान हे धर्मार्थ देणे आमी कशे आमचे कर्न घेवचे. हे तीन संगते वयर आमचो नियाळ देवाच्या उतराचे जेजूच्या उतराचे नियाळ आमी आठोवया. पयल्यान पाताक आनी मोर्न. पाताक एका मनशा तावन ह्या संवसारी भितर सरले आनी सगळ्यांक कितें फावो जालें. आनी पातका बराबर आमा सर्वांक मोरांनी फावो जालें. आनी ह्या पातकाक आमी साबार पोवटी खंयच्याक समासारके करता? पातकाक आमी काळोखाक पयल्यान पयले काळोखाक समासारके करता. आनी हो काळोख आसा तो बरो गी वायट? आमकां सांजेर जाताना काळोख जाता. तो काळोख गरजेचो गी बरो गी वायट? बरो न्हय गी. तो काळोख बरो काळोख. कित्याक त्या काळोखा मुखांतर आमकां कितें मेळटा? विशेव घेवंक अवकाश मेळटा. विशेव घेवन मुखल्या दिसा सोम्याक अर्घा दिवंक सकाळी मुखलो दीस पळोवंक आदार जाता. आतां हांगासर पातका काळोख आमी म्हणटा तो काळोख दुसरोच, तो काळोख वेगळोच. देव जावन आसा एक प्रकाश भरीत उजवाड. देव जावन आसा उजवाड आनी ह्या उजवाडांतावन पयस वचोन पाताक आदार त्या पातकांत बुडचो काळोख जावन आसा पातका काळोख. आनी ह्या पातका काळोखांतावन पयस रावंक आमा सर्वांक आपणे आसा. केन्ना आमी देवातावन पयस वेता त्या मुखांतर आमी ह्या पातका काळोखांत बुडता आनी मरता. मुखाचे न्हू आमा सर्वांक एक दीस मरोंक आपणे आसा. सर्वांनी एक दीस मरोंक आसा. आमच्या कुडीन मात्र आमी मरोंक आसा. आमच्या आत्म्यान आमी मरोंक नजो. आमच्या कुडीन मात्र आमी हो संवसार सांडून वचोंक आसा. आमच्या आत्म्यान आमी देवात हांव पयस वचोंक नजो. आनी दुसऱ्यान आमी आयकात हांव नितीवंतपणाचे हे धर्मार्थ देणे सोम्यान कुर्सार मरण आमा सर्वांक दिल्ले हे आमकां फावो जाता. आनी एकल्याच्या मनशा वरवीं ह्या संवसारी पाताक आयले तरी देवा मुखार देवा थंय आमी राजी करूंक आमच्यान कितें करूंक जाता? साबार जाणांनी सांगचें आसा आमी करचें कामच आमी करचें मागणें जावन आसा. वा थोड्या जाणांनी सांगचें आसा आमी करची सेवा तितलेच पुरो. आमी जेजूक पातयना जाल्यार व्हडना. आमी हेरां थंय बऱ्या रितीन समाधानीन बऱ्या मोगान बऱ्या रितीन जियेता. तेच पावता आमकां हे सडवणीचो गूट आमचो कन घेवंक. मोगाचें न्हू आमी कितलेय बरें करूं, कितलेय सेवा करूं, कितलेय बरेंपण आमच्या जिवितांत आमी करूं, आमकां वळख आसलेल्या
आमकां भावार्थान आमकां जेजू विशयान शिकोवन दिल्ल्या आमकां कळीत आसच्या ह्या जेजूक आनी आम्हा सर्वां खातीर आपणाक सखाली केल्ल्या ह्या जेजूक आमी पातये नांव जाल्यार आमकां कळीत आसून आमी पातये नांव जाल्यार आमकां हे नितीवंतपणाचे धर्मार्थ देणे सर्गीचे देणे आमकां खंडीत जावं फावो जावचें ना. ह्या कारणा खातीर आमी सर्वांनी जेजू आमचो गरो सोडवंदार कित्याक म्हूण पातयोंक आसा. कित्याक म्हळ्यार आमकां जेजू विशयांत कळीत जाला, आमकां जेजू विशयांत समजोनी मेळ्ळा आनी हे समजोणी आसोनी आमी हो जेजू ना, जेजू आमचो सोडवण करूंक आयिल्लो न्हय म्हणून आमी फाती येता, आमी चिंतून आमी जियेता जाल्यार आमी कुडीन मात्र मरता न्हय, आमी आत्म्यांनी मरता. मगाचे न्हू आमी सर्वांनी जेजूक आमचो धनी आमचो सोडवणदार म्हूण मानून घेवन आमची ती ल्हानशी सेवा, आमचे बरेपण, आमचे त्याग, आमचे सॅक्रिफीस आमी कितें करता ते सगळी केल्यार त्या केल्ल्या सेवेक, त्या केल्ल्या बरेपणाक, त्या केल्ल्या सॅक्रिफिसाक प्रतिफळ मोल आसतलें. आनी तिसऱ्यान हे धर्मार्थ देणे जेजू आमकां हे आमी कशें घेवचे, हे घेवंक आमी सर्वांनी तयार आसूंक जायचे. म्हणल्यार आयच्या आमी आयकल्ल्या वाचपांत आमकां कळी जाता. जेजून म्हणलें तुमचे कमर बांदा आनी तुमचे दिवे पेटोवन धरा. आतां कामार बांदचें म्हळ्यार कितें? जुदेवांच्या कुळयेंत तांची मुस्तायकी आमी पळयली तर वयर तावन सकल आतां याजाक कशे लोक घालतात, वयर तावन सकल एकच लुकटांनी शिवलेले वस्तूर तांणी न्हेसतले. आनी कामार बांदचें म्हळ्यार कितें? कामार बांदचें म्हळ्यार ते इल्ले वयर करून नीट बरें करून बांदचें. त्या झुजाक वेतानाय तुमी पळयलें तर कोण तांणी झुजाक वेतानाय तयार जावचे खातीर पेंकडाक बांदून वेतले. आमी आतां लोभ घालून धांवूंक जाता गी, धांवूंक जायना, सोलोन वशेत वा कापाड घालून लोलो हळटान सोलोन वशेत, धांवून वचोंक जायना. आमी केन्ना आमकां धांवूंक जायचे वा इल्ले वेग्गी वचोंक जायचे आमी लोभ उखलून ह्या जाका आमी चलता, ते तुमी पळयलां आसतलें. तशेंच कामार बांदा म्हळ्यार सदांच तयार रावा, तयार रावा. जेजूचे सर्गीचे राज केन्ना येता, कशें येता तें आमकां कळीत ना. आनी हे वपार आमकां 5-10 दडयेच्या वपारी मुखांतर आनीक स्पश्ट जाता. तातूंत 5 दडयो तयार आसलेल्यो, तांणी पोवळ्या सांगाता थंय सर भितर सरोंक शकल्यो आनी उरलेले 5 दडयो तयार नासलेल्यो आनी तांणी थंयच उरल्यो. जेजू ह्या मुखांतर 2 संगती आमकां स्पश्ट करता. जेजूचे दुसरे येणे केदाळा येता तें आमकां कळीत ना, ताका त्या येण्याक आमी सर्वांनी तयार आसूंक जायचे. आनी दुसऱ्यान आमचे मोर्न, हे मोर्न केदाळा येता, कोणाक येता, कशें येता आनी खंयच्या रितीर येता त्या कोणांकी कळीत ना, पूण ते खंडीत जावन येता. आनी ह्या कारणा खातीर आमी हर एक दीस तयार आसाचे म्हणलें ह्या उतरा मुखांतर आमकां कळीत जाता. एक ल्हानशे भुरगे एका ह्या जागाचे शर्माव आयकून घरा गेले आनी त्या शर्मावांत ह्या जागान म्हळें तुमी एक प्रकाश भरीत उजवाडा बरी वातये बरी जावंक जाय. हे ल्हानशे चेडूं ताचे विशयान चिंता पाटयता आनी हाका ताचे विशयान समजोन मेळना आनी ती वचून त्या आवय कडेन विचारता, मम्मी आज पाद्राबान म्हाका जळट्या बरी जावंक आपणे दिलें, ते कशें हांवें जळचो दिवो जावचें, उजो कशें हांवें पेटोवन दवरचें. ताका आवय म्हणटा ताजो अर्थ अशें मा तुवें बरें भुरगें जायचें, तुवें हेरांक कुमक करीचें, हेरांक आदार जायचे, तशें केल्यार तूं प्रकाश भरीत दिवो जातलो. आनी सांजेर जाता आनी त्या दीस तें भुरगें न्हिदोंक वेता आसतना आवय कडेन विचारता, मम्मा वाद पालवाल्या म्हजो प्रकाश मुक्त जाला, कित्याक हांवें आज म्हाका कुमक करूंक अवकाश आसलें, हांवें कुमक करूंक ना.
हेरांक आदार दिवंक अवकाश असले हांवें आदार दिवंक ना. म्हज्या फ्रेंड्सांक हांवें दुखयला आनी ह्या वरवीं हांवें बरें भुरगें जावंक चुकलां. आनी ह्या मुखांत्र म्हजे वाद पालवाल्या मुखाचे न्हू साबार पावटी आमी सर्व ह्याच रितीर आमचे वाती पालवात येतात. आमी ते पेटोवन दवरूंक आसा कशें आमकां आसा तयार दवरून. आमची सेवा आमचे सॅक्रिफीस आमचे मागणे हे सगळे गरजेचे. आनी हाच्या की पयले स्थान जेजू आमचो एकलोच सडवंदार. जेजू आमचो एकलोच आदार म्हूण मानून घेवन त्या प्रकार जियोचे. केन्ना आमी तो आमचो सडवंदार म्हूण मानून घेता. आमचें जिवीत बदलाता. आमचें जिवीत सोम्यान धर्मार्थ दिल्ले सडवणेचे घोट आमच्या जिवितांत आसा करूंक आमकां आदार जाता. आमची मागणी आमी सोम्या मुखार दवरया. तुमची जबाब आमचे सांगाता राव सोम्या. आमचे संगता राव सोम्या. पिडेत असतना आमचे संगता राव सोम्या. अनवारांत सांपडतना आमचे संगता राव सोम्या. आमी एकसुरी जातना आमचे संगता राव सोम्या. आमच्या जिवितांत निराशी रास करतना आमचे संगता राव सोम्या. आमचो भावार्थ दंडळतना आमचे संगता राव सोम्या. दूख सोसूंक मेळटाना आमचे संगता राव सोम्या. कश्टांत सांपडतना आमचे संगता राव सोम्या. आमी समस्यांक बली जाताना आमचे संगता राव सोम्या. जिणयेंत आमी सलवताना आमचे संगता राव सोम्या. आमी रिणाक पडताना आमचे संगता राव सोम्या. आर्थीक समस्ये आमकां दोसताना आमच्या संगता राव सोम्या. कुटुंबांत शांत समाधान नास जाताना आमचे संगता राव सोम्या. आमचे वयर अपप्रचार जाताना आमचे संगता राव सोम्या. वायट आमकां आयकूंक मेळटाना आमचे संगता राव सोम्या. दुर्सोन्याक वळख जाताना आमचे संगता राव सोम्या. मोगाचे न्हू आमकांच सोम्याच्या हाती समर्पिया. ताचो आशिर्वाद घेवंक आमकांच आमी तयार करया आनी गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता. येत्या व्हडा सक्रामेंता सस्तांगामा करूया पुरबिल्या त्या रूपा बोला नव्यो रीती आदर्या सबोन बेच्या पुस्तकीस्या बाबार्थाची बळतेव्या ससे बापा तसे पोता उल्हासानी स्तुतीसा पोतभी महिमा ससना ससना एका स्थळ्या हर्षिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नवर्ता प्रार्थुया ए देवा विचित सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचा उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको. तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय सोसनाच्या सोसना. आमेन.
आयचें कीर्तन सर्वेस पोरान आमचे खातीर विचित्र केल्यांत. सर्वेस पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या. म्हणया सर्वेस पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या. सर्वेस पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या. सर्वेस पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या. उबी रावया आनी मिसाचें प्रवेश गीत आमी भक्तीपणे गायन करया. पाण संको 30 पेज नंबर 30. पेज नंबर. संतोषान मंदिरान जमल्या बलिदान भक्ती मेळटा विचित्रां तुजी नियाळटा एकवटाची आशेता तुवें मोगान आमकां रचला क्रिस्ता मुखांतारा दिला पवित्रत्म्या आमचेर धाडला तुजी भुरगीं आमकां केल्या संतोषान मंदिरां जमल्या बलिदान भक्ती भेटयता विचित्रां तुजी नियाळटा एकवटाची आशेता मिसाची त्या सवा अर्गा मिस्थिता आयवन सुकेरा तशेंच एकल्यान नांव नाका म्हूण सांत आंतोनच्या भक्तिकान देवान केल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दितात. आमी आमच्या त्या सांव खातीर मागता आसतना देवानी आमकां केल्लें बरेंपण उडास दवरया आनी ताचो उपकार बावडून चडीत उपकार जोडया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमच्याय सभे आसो. देवाच्या राजा विशीं मस्तवटी आमी शेळेपण दाखयलां उणेपण आमी पासारलां आनी थोडे बटी ताच्या विशयान आसक्तच घेवना. कोणाचे रास विबाड जाल्यार देवाच्या रास तशें न्ही. पयलीं आमच्या मतींत काळजांत तें येवंक आमचे बापा मागण्यान म्हणलें तें आमी जियोंक प्रयत्न करनाटल्या खातीर सुम्या लागचे बोगसाणें म्हणया. तुमचे जबाब सोम्या आमी तुजे लागचें बोगसाणें मागता. सोम्या आमी तुजे लागचें बोगसाणें मागता. तुज्या राजा विशीं निर्लक्ष दाखयल्या खातीर सोम्या आमी तुजे लागचें बोगसाणें मागता. तुज्या राजा विशीं कीळ अभिप्राय उणी अभिप्राय दवरल्या खातीर आमी तुजे लागचें बोगसाणें आमी मागता. जावन तुज्या राजा खातीर वावरिनाटल्या खातीर आमी तुजे लागचें बोगसाणें मागता. क्रिस्ता दग्गांत राजाक साक्ष जायनाटल्या खातीर सोम्या आमी तुजे लागचें बोगसाणें मागता. बऱ्या उलोवण्यान करण्यांनी तुज्या राजाक आमी प्रसार करिनाटल्या खातीर सोम्या आमी तुजे लागचें बोगसाणें मागता. तुजें उतार वाचून तुज्या राजाची वडविकाय जाणा जावंक प्रयत्न करिनाटल्या खातीर सोम्या आमी तुजे लागचें बोगसाणें मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
तुया ये घडी बरं मौन रवया त्याचा देवाच्या रासा खातीर वावुरता खातीर मागया कोण कोण ल्हान ल्हान संगतींनी बरें करून देवाच्या रासाची माऊलियां ह्या बोवींत ह्या जिवितांत आस करता तांचे आत्माय खाळी सुटसुडीत जावन दी सरेस्पराक उलो मारया सांत अंतून कशें देवाच्या रास जियेलो तशें आमी जियोंक कृपा मागया सर पदवेदारा आमच्या देवा मोगाळ बापा भाग्यवंत आंतोनीन सगळे आपले जिवीत जेजूच्या शिकवणे प्रमाणे मांडले ताचो उडास करून तेच जेजूच्या शिकवणे प्रमाणे आमचे जिवीत दैवीक राजा प्रकार मांडून हाडून दिसान दीस सुदरोवंक सांत आंतोनीचे सुगुणी जिवीत तेचे देखीन आमकां दैवीक राजा खातीर वावरूंक उर्बा कृपा मेळ्ळो आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझ्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रस वर्सलयता ससनाच्या ससना आमेन. सांपावलनो रोमकारां बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप बाबा भयणीनो ह्या काळार आमी स्वस्तांचे कश्ट मुखल्या काळार आमचे ते उगडापे जावचे आसा ते महिमेक सरी केल्यार ते कांयच न्हय म्हूण म्हाका दिसता आपल्या भुरग्यांची महिमा देव केदाळा उगडापे करीत म्हूण सगळी रचना व्हड अत्रेगान राखून आसा सगळे सृश्टेन आपलो शेवट जोडला ना जाल्यार ते तिचे स्वंत कुशे वरवीं न्हय बागा तिका तशें काल केल्ले देवाचे कुशे वरवीं तें जाला तरी सृश्टेक एक बरवसो आसा आपूण नासाच्या गुलामपणांतली सुटोवन देवाच्या भुरग्यांचे महिमेवन स्वातंत्र्याचे वांटेलेपण जातले म्हूण तिचो बरवसो कित्याक प्रसुती फुडें येता त्या येणा बरी सगळी सृश्ट आपले हर एक रचने सवे आजून पर्यंत कश्टां दुखीचे हस्कार सुस्कार सोडून आसा म्हूण आमी जाणाव सगळी सृश्टी मात्र न्हय पवित्र आत्मोचो प्रथम फळ म्हूण घेतलेली आमी आमचे सगळे कुडीक गुलामपणांतली सुटका मेळोन देवाच्या भुरग्यांचे दत्तपण आमकां केदाळा लाभत म्हूण अत्रे गोवन आसता अंतस्करणी सुस्कारतांव कित्याक ह्या बरवशा उदेशी आमकां थाराण मेळ्ळा जर आमी बरवसतो ते आमच्या दोळ्या मुखार दिसता तसलो बरवसो न्हय कित्या दोळ्यांक दिसलेले वस्तूचेर कोणीय बरवसो दवरिना पूण दोळ्यांक दिसनातल्या वस्तूंचो आमी बरवसो दवरन आसाव जाल्यार आमी सोंसणीकायेन तिची वाट पळोवन आसाव म्हूण जालें देवाचें उतर हें देवाची गोडोपकार सर्वेस्पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या सर्वेस्पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या गुलामपणांत आसलेल्या आमकां सर्वेस्पोरां परत्यान सियोनांत हाडली तेन्ना आमकां तें सोंपाचें दिसलें तेन्ना आमच्या तोंडार खेळतालो हासो आनी आमच्या ओंठांनी वळतालीं गितां सर्वेस्पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या अणभवडती लेगून मुनोंक लागले कसली अजापां सर्वेस्पोरान तांचे खातीर केली ना वय सर्वेस्पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या देखून आमी संतोषपुरी जाल्या
सर्वेच पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या अशें नेगेबान उदकाचे तोड नव्यान वाळटा तशें आमच्या गुलामाक पोरत्यान फाटी हाड सर्वेस पोरा रडण्या रुदनान ओमतात ती गायन गितांनी करतात लोणी सर्वेस पोरान आमचे विचित्रां केल्या सर्वेस पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्या सकल आमी उबी रावया आमी सस उद्गार गावया Alleluia, 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 Alleluia. सदैव तू बापा सर्गा संसाराच्या धनिया कित्याक सर्गीच्या राजाचे घुटू ल्हानांक तुवें उघडल्या Alleluia, 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 Alleluia. सरेश्वर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया त्यावेळी जेजू म्हणालो देवाचे रास खंयच्या सारकें म्हूण हांव म्हणो खंयच्या वस्तूक हांव तें सरी करूं तें एक मनशान आपल्या बाठांत किर्लात घाल्ल्या एक सासवाच्या कणा बरी म्हणयेत तो कण वाडलो आनी व्हड एक झड जालें आकाशाच्या सुकण्यान येवन ताच्या खांद्यांनी आपले गोंठेर बांदले परत्यान जेजू म्हणालो देवाचे रास कसल्या वस्तूक हांव सरी करूं तें एक स्त्रियेन 3 शेर पिठांत भरशिल्ल्या खमीरा बरी म्हणयेत क्रमेण तें पीठ सगळें फुगलें देवाचें उतर हे वाकळणी तुका का क्रिस्ता साबारांच्या जिबांनी तोंडांनी हें उतार आयलां सत्य ಹೇಳಿದವ ಸತ್ತು ಹೋದ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದವ ಅನ್ನ ತಿಂದ या उतरांनी आपले सत नीत बरेपण उराणा म्हणलें चिंतापी आसा आनी एकडे म्हणलें आसा तेल बुडल्यारी सत बुडाना म्हणलें मगरी म्हणणी आसा या सगळ्या चिंतपा भितर उलोवण्या भितर देवाच्या राजा विशीं शीण उलयलो दुर्साल्लो खोडी काडलो वा ते करिनासतना रावलो मनीस आसा विचारल्यार भविष्या आसचो ना थोड्यांक देवान केल्लें देवान वेल्लें देवान चलयलें एक्की सारकें ना म्हूण देवाची रीत नीत सारकी ना दुसरें डायरेक्ट देवाक सवाल केल्ले आसा ह्या सगळ्या गणिता भितर तें कितें जाय तेगे मनीस चिंता गी म्हळ्यार म्हज्या दोळ्या मुखार म्हज्या चिंतपा प्रकार आनी हांवें आशिल्ल्या प्रकार घडल्यार
तें देवाचें राज आयिल्लें जालें घडलें सत दिसलें म्हळ्यार ताका वायट घडल्यार अरे ताका कालें जाल्यार अरे सत जालें म्हणून आमची एक उसारणी आसा. आकाशाक आनी भुमीक फरक आल्या बरी मनशाच्या चिंतपाक देवाच्या चिंतपाक फरक आसा. आमी व्हडले व्हडले कोच्चितना सांगतना उलयतना देवान ल्हान 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 संत सांगच्यो. इतल्यो ल्हान की त्यो आमच्या दोळ्यांत थोडी दीस आयना. सुये सूत घालतना आपले तो दंपळो दिसना आपले तशें ल्हान ल्हान वस्तू आमकां दिसना आनी कॅर करना ताका गुमान करना. पूण देवाचें मांडवळ देवाचें चिंताप ल्हान वस्तूंक चड आद येता. व्हडलें घर करोडाचें सावी ल्हान. त्या ल्हान सावयेन तें व्हडलें घर उक्तें उर जाता. पूड चिमटी ती इल्ली जाल्यार पळय सगळी कूड हालयता. सेंटी जाल्यार एक बालदी घालना कोणी. म्हळ्यार ह्यो पुरा ल्हान ल्हान वस्तू आमचे ते प्रभाव घालतात आनी ह्या खातीर देव ल्हान वस्तू की चड गुमान दिता. देवाच्या राजांत कोण पयलो ल्हान भुरग्याक देव मुखार दवरता. गोलियात आनी दाविदा भितर तो झुजारी तालवार झुजाच्या हातेरां घेवन व्हडलो दिंडो मानाय येता आसतना दावीद ल्हानशे 2 पातोर 5 घेवन येता धाकटे. देवाच्या राजांत ताका जैत मेळटा. आतां देवाच्या राजाची वाडवळ कशी गी म्हळ्यार ते बुलडोजर जावचें काम न्ही तें. देवाच्या राजाचें स्थापन ते कशें जावचें गी म्हळ्यार जेजूच्या पुत्रान सांगच्यार ल्हान 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 वस्तू करून तें थोडें थोडें फुडें वचचें. जेजूचें ल्हान पोलू झाडटा आसतना एकत्मो आमरेगार झाडटा. आयदनां धुता आसतना देवा एकत्मो बचाव कर आयदनां बरी करून धुता. एकलो अशें गायन करतलो शिकवण दितना मोग देवा आळ्यान वाडटा. वस्तून बळटा नाही काम करता नाही तें अपुरबेन केल्यार ह्यो पुरा ल्हान ल्हान संगती देवाच्या रासाक पुराक म्हणटा आसतना आमचो पाप साहेब म्हणटा भारी गरजेची वस्तू. ल्हान संगती गुमान दिवन म्हणटा थँक्यू प्लीज सॉरी. तो म्हणटा ह्या 3 शब्दांचेर आमचें काजार जिवीत विच्छेदन जायनासतना अपुरबेन दादोसक्यान वाडटा म्हणटाना हांवें कुडचुंचें. ल्हान संगती म्हणटाना एक स्माईल आसा पळय हॅज अ कर्व विच स्ट्रेटन दी अदर कर्व्स. म्हळ्यार एक ल्हानशें एक आंबुरपिको हांसो दिता आसतना तुज्या तोंडार आनी एकल्याच्या तोंडार कितली दादोसकाय जाता आनी ते दिवंक अडकड पयशे कार्यामणी आडाव दवरचे म्हणना. हें तुजें गर्व अहंकार वडपण हांव व्हडलो म्हणलें चिंती जे ते सांडी जे पडटा. त्या खातीर जेजू देवाच्या राजा विशयान सांगतना ताणें कोप शेळे उदक तुजी RTC सारुना बँकांतली FD सारुना तो म्हणटा कोप शेळे उदक दिल्लें सैती तो म्हणटा ताका इनाम आसा बरोवन दवरला अशें म्हणटाना देवाचें रास फुडें वेचें जेजूच्या पुत्रान सांगलें ल्हान कण तो मातयेन घालो कसो वाडलो. 100 वर्सां आदीं हो ल्हानसो सांत आंतोन जास्त कण मिलार घाल्लो आतां तो वाडला
सोडला विस्तारला अपुरबाय जाल्या तर सांगा म्हाका तुम्ही बरे पण वाडानान कशें सांगचे तुम्ही सांगा सत्य ಹೇಳಿದವ ಸತ್ತು ಹೋದನ್ कशें सांगचे सांगा म्हळ्यार करंट आसा गिनागीन पळोवंक गावले करंट आसा गिना म्हण टेस्टर घालतात न्ही टेस्टर पळय न्ही ते टेस्टर सामान हांवें पळयचें वयलें ते टेस्टर सामान आणल्यार तुवें घाल्यार अंतू करंट ना म्हण हात घाल्यार टेस्टर आमची तकली टेस्टर आमचे राजांव टेस्टर आमची समजोवणी ह्या टेस्टरांत देवाचे रास पारखूंक जायना ते सड्डे म्हळ्यार तारल्या मीठ पावलांनी पळयत सोडल्यार देवाच्या रासाची खुणां पारखी जाल्यार ते विस्तार अपार दर्या सारके आसता देवाचे रास वाडटा 100% ते मुखार वता ते आमच्या दोळ्यांक दिसना भुरग्यान इस्कॉलान ते सोस्यो करूं सांगले बी किर्लात घाली दुसऱ्या दिसा उस्तून पळयता किर्ला लांगीन अशे घडये घडये उस्तिल्या ती किर्लोंक हांगी त्यात सैमाचे भावार्थाचे पाचे सालीचे आमकां पयलेंच गुत्ता देवाचे राज वाडना म्हणून ते वाडा जाल्यार पळय मोग करना मध्ये इल्लो दुबाव सवय जाल्यार सदांय मोबायल चक्कन पळोव सवय सवय जाल्यार ल्हानशे एक केस मेळ्ळ्यार आंगार दुबाव जाता म्हळ्यार ते दुबाव आयल्या गाडे थंयसर संबंध वाडना देवाच्या राजा संबंधी हांवें देवाचे रास उबार दवरचें आसलें तें करचें आसलें हांवें तें करिनासतना हांव तूं देवाच्या राजा विरोध वावुरसो एक सैतानाचो दूत जाता 12 जाण अपोस्तल काही शिकपी न्ही ते तांणी MBA कांय करुना रँक करुना डिस्टिंक्शन ना त्या पंगडांत साधू सेवनांत श्रेष्ठ जातनांत कोणी ना ह्या मासली धरतले आपल्या मोगोर काले करती पूण थंय तान सुरू जालें पळय कोणाचे राज कोणाचे रावळेर आनी रासवाडकी आळवण गेल्या पूण जेजून स्थापन केल्ले ते रास आहा पळय ते अजुनूय जिवे आसा ते अजुनूय वाडटा एक मोतीन दोरीच येतले ती वाडची रीत तुज्या दोळ्यांक दिसना ताका दिसा जाल्यार तुवें भावार्थाचें वोकल दवरल्यार मात दिसता तुमकां कितलें समजता ही गुर्तू ना मोइसेच्या काळार पळया पळयत पुस्तक म्हणटा ताचे तलो मनीसच ना तितल्या अपुरबायचो मनीस तो पूण ताका बासायल्या गांवां वेचें ताच्या काळार घडोवना तुज्या वेळार न्हय तुज्याय काळार तुज्या वेळार देवाचें रास स्थापन जावचें ना म्हळ्यार देवान तुज्या चिंतपापाकार तुज्या दोळ्या मुखार तुज्या आशिल्ल्या प्रकार देवाचें रास येना देवाचें रास सवकास आतां तुका एकल्याक वचूंक घाल्या पॅन्ट चिरकलय तूं गेलोय तुज्या सांगत हेच मनी येवंका कुटुंबाचे सांदे येवंक आसात आतां कोणी ना आतां त्या गन्या पयले 10-15 जर आसतले न्ही आजी ती एक म्हणटा सांग सकाळान वेता आसतना मार्गार स्पीड वचूंक जाता सवकास न्ही साल तांची देवाच्या रासाची साल आसा पळय बेंडून कातरून उडोवन न्ही ताची साल सगळ्यांक बाचाव करच्या वावरांत देव दीर्घ सोंसणीकाय खाण घेता ताका अपुरबाय आनी हे अत्युन्नत नाही ताका सक्कड 100 या वावरांत तो सोंसणीक जाता रावता वेळ दिता आनी ताचे रास बिलकुल स्थापन जायनासतना 100% रावना ते फुडें येता जर तर तूं दुबावताय जाल्यार तुजी मतीची अस्कत काय सत्य हेळदा सुरू हेळदा म्हळ्यार तुजें उणेपण तुजें शेळेपण दाखयता
कितलेशे मार घाल्यात नेंगी ह्या क्रिस्तावांक दोगदोनी कितली आसली. शिवांच्या तोंडाक उडयलें, उलपयलें, कोरवंतान कातरलें. जाल्यारय तें क्रिस्तांवपण वाडलें, क्रिस्तांवपण सडलें आनी क्रिस्तांवपण विस्तारून गेलें. आतां देवाचें रास खंय स्थापन जायचें? मनशा तुज्या काळजा भितर. थंय देवाच्या रासाक प्रामुख्यता चड आसा जाय. धनाक, दिरव्यांक, आस्तीक, बद्दाक न्हय. आयचे पयले वचप सांगता. आमी आतां स्वच्छ कश्ट, वावंट, आमी सगळो त्याग हे सगळें एक दीस संपूर्ण रितीन देवाचें रास स्थापन जातना ते आमकां अनुभव मेळटले. देखून ल्हान ल्हान संगत्यो करून म्हज्या काळजा भितर देवाचें रास स्थापन जाल्यार कळो फुलोवन परमळ भायर येयल्या पर्यंत शेजार आसल्यांक अरे देवाच्या राजाचो मनीस हो, देवाच्या राजाचो वावराडी हो, देवाच्या राजाचो सेवक हो, देवाच्या राजाचो सैनीक हो. देसपाट करून, वायट करून आनी नाश करून हे सगळे संगती आमी घडटा आसतना आमी ह्या चड संगतीक गुमान दिवचें. ह्या चड संगतीक खंयचें म्हळ्यार हांव बरें करून म्हज्या शेजारा, म्हज्या गांवांत, म्हज्या परिसरांत देवाचें रास स्थापन करता. देखून ल्हान ल्हान संगती हांवें म्हणजे ल्हान ल्हान संगती व्हडले करूं वचना. ल्हान ल्हान जेजूचे ल्हान प्लस ल्हान ल्हान संगती बऱ्यान करा. एकल्या मेळटना, एकल्या उलयतना, एकले वेव्हार करतना देवाच्या रासा चड प्रामुख्य दिवन देवाचे रास वाडोवंक सोडोवंक एक अपुर्बायेचे प्रयत्न सोमी आमचे थंय करून दी. सांत आंतोन कितल्या सोबीत रितीन तो देवाच्या रासा खातीर वावुरलो आनी देवाच्या रासा खातीर जैतेवंत जाल्लो. ताची जीब देवाच्या रासा ताणें गळशिल्ली आनी देवान ताका तें जोगतें इनाम दिलें. तो सोमी ताचे रास कुमगारां येतना आमच्या काळजा स्थापन करून म्हणून प्रार्थना करया. पांचसंको 120 120. सुपुन नीता तुझ्या हातात सोप्या स्वीकार करतो माका मोकळ मोच्या धन्या हरे कत्रे मोसो हाव आ पेठो दीता सर्वच मोची तुका मोकार समर्पिता घे पापा आमचो कानिको उलो आणि वाय तुका बेडोसो घे पापा आमचो कानिको उलो आणि वाय तुका अर्पुंचो. हे आमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हणून तुमी आतां सक्कड मागात. हे तुमच्या हातातल्या बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस पर मानून घेव. भोव कणवळ्या बापा, तुज्या भक्ताच्या परबे समयार तुजें नांवाक काडून तुका दिन वचून ही दानां तुज्या वेदीचेर आमी दवरता. बापा, तुज्या पवित्र आत्म्याच्या पदवेन न्हय आमची दानां पूण आमची मनां आनी काळजां आनी आमकांच बदलून तुज्या भक्त सांत आंतोनीच्या जिविता बरी आमचें जिवीत वाखावणेचें जावं दी. तुज्या दैवीक रासाचें समर्पण जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो. तुमचे सभे असो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते
सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा धिनवासूया. वयशे आम्ही करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आणि सस्नाच्या देवा सर्व काळी आम्ही तुका वखणूंक फावो. ओ कायदो नितीसोनी आमच्या फायद्यासो प्रितीन तुवें मनशाक रोसलो नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दयेन ताका तुवें सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीन सगळो दळबार तुची तोरमाय वाखणता. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 दळबारांचो सर्वेस पोतू. सर्वांनी संसार बोला तुझ्या वैभवा. उंचगी तुकाच, उंचगी तुकाच, उंचगी तुकाच, उंचगी तुकाच. सर्वोत्तराचे नावी एका ताकाचे. उंचगी तुकाच, उंचगी तुकाच, उंचगी तुकाच, उंचगी तुकाच. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झरी तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमयाची जेजू क्रिस्ताची कूडू आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्मरण सुमेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्याचे सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हणे तुमी समेस घेयात आनी हांतले पियेयात. हे म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणी कराराचे रगात पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस मनशा पासोत तें वारू तेलें हे म्हज्या उडासा करा. बावडतसो गुठ परिगतुया. Gesù melo, Gesù जीवन साला, Gesù नव्यान येतलो. बापा जेसूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सडवणीचे काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी ती सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन बसता जेसूची कूड रगा सवतले आमा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सरेस पराक्या पृथ्वीचेर विस्तारलो ज्या पवित्र सभेचो उडासकर फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पौल सडन आमच्या गोळे बापान सगळे सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवस दूर मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर.
तांकां जे इश्टगतीत मेल्ल्या सोमेस तांक तुजें परसळीत मुखांबळ फळं फावो कर आमा सोमेस तांचे दया कर आमी मागता ओंकार मरे देवाच्या माय संगती बागेवन जुसे बागेवन तांतोन बागेवन धर्म दोता आनी चर काळी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर सस्तांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजे महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. देवाचे रास आमच्या मनान काळजान बावारी आमच्या भारतान येऊन दी सरेस पडद्या उलो मरिया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र सांग तुझे रास आमकां येवंक तुझे कशी सरगार सुता तशी संवसारांत साव आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची दुपात खांबोकोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां न्ही सरेस परासर वायटांतलें निराशपणांतलें बेसऱ्यांतलें उण्या भावार्थांतलें चंचल स्वभावांतलें आमकां निवार दये करून ह्या जिवितांत भावार्थ सोसणीकाय माया मोग आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडबंदारा जेसू क्रिस्ताचें बरोबर केलें आमकां उदार काकुळटीन सर पापकांतल्यान सुटय आनी सर आकांतांतली दयेन वाटाय कित्याक रे सोड की पदवी आनी महिमा तुजी सस्ताच्या सस्ता सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्टी घाल आनी ज्या खुशे परमणे शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येता रसवर चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो तुमच्याय सभे आसो माया मोग सगुरसां जीवन क्रिस्त शांती एकामेका वांटून घेवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी आपणाच्या मरणा जिवंतपणा वरवीं दैवीक रास स्थापन करूंक आयलो जेसू आमच्या काळजांत येवन तेंच रास आसा करता ती देवाची शेळी शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी तुमच्या भितर येवचे म्हाका फावून ना पूण त्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली पानसंको 150 Muche mas kerekan sakun pole ya godsa kalsa tumcha laglata bagaya ucarakan amche kali अत्रेका जेसू तुका लालेता तुझी वाट पळयतासा तुका की ओडाशिता
ठिकाणी अत्रेका जेसू तुका लालेका तुझी वाट पळयता सांग तुका गे ओडाशिता कोण मोचे मागता रगत मोजे पियेता जमोचे सवे रवता हांवें ताच्या सांगता आमचे काळी अत्रिक्ता जेसू तुका लालेका तुझी वाट पळयता सांग तुका गे ओडाशिता संस्ताच्या जिविताची ऐकयात उतरामोची नियळ निरंतरी सांभाळा नित्ये खरे आमचे काळी अत्रेका जेसू तुका लालेका तुझी वाट पळय आसा तुका गे ओडाशिता आमचे काळी अत्रेका जेसू तुका लालेका तुझी वाट पळयता सांग तुका गे ओडाशिता तुमचे जबाब जेसू आमकां कृपा दी जेसू आमकां कृपा दी तुझ्या रासा खातीर वावरूंक जेसू आमकां कृपा दी तुझे राज आमच्या काळजान आसा करूंक जेसू आमकां कृपा दी तुझ्या रासा खातीर त्याग सॅक्रिफीस करूंक जेसू आमकां कृपा दी तुझे रास येता म्हूण भरवसो दवरूंक जेसू आमकां कृपा दी माया मोगाच्या करण्यांनी तुझे रास आसा करूंक जेसू आमकां कृपा दी सांत आंतोनी बरी तुझ्या रासा खातीर वावरूंक जेसू आमकां कृपा दी प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या भक्ताच्या परबे दिसा तुवें आमच्या आत्म्याक दिलाय त्या पोशणा वरवीं आमच्या महिमेवंत शारुतीच्या पावलांनी चलोवन आनी ह्या संवसारान तुजी शांती आनी तुजे रास आसा करूंक शेवटी सस्नाची सोडून जोडूंक आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमेन श्रेष्ठपोर तुमचे सव्वें आसो तुमच्या सवे आसो सर्पद वेदार देव बापूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपल्या आशिर्वादान गेलो आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे बोडका जेसूची नवी असर्यां केल्या सांत आंतोनी वर्त्या भोगता देवसारांक तुवें धांवडायले पिडेस्तांक तुवें बरें केलें दर्यांक सांकलें तूं पळयता पांगल्यांक भेऱ्यांक पावता
ते सडल्या दाखोवन दिताय नाना व्हडांक अस्पोन धाडटाय. सांत अंतोनीच्या मसतीन सरेस्परा देवान केल्ल्या सर उपकारां खातीर साबारां अर्गां दितात. दोगां पिडा गूण जाल्ल्या खातीर, एकलो विजा मेळ्ळ्या खातीर, एकलो परिक्षेन पास जाल्ल्या खातीर, दोगांक काम मेळ्ळ्या खातीर, एकल्याक भायर पडली वस्त मेळ्ळ्या खातीर आनी भुरग्यांच्या देण्या पासत तशेंच 5 जाणां इतर उपकार मेळ्ळ्या खातीर अर्गां दितना आमी सरेस्परा देवाक सर कृपे देण्या खातीर अर्गां दिवया. मागास जाल्ली ते समा त्यागांक बरी सैरीक मेळोवंक, त्यागांक वायट सवय येता सुडकां मेळोवंक, 6 जाणांक भुरग्यांचे देणे, 7 जाणांक बरें काम मेळोवंक, 15 जाणां बरी भलायकी मेळोवंक, दोगांक कॅन्सर पिडा गूण जावंक, त्यागां परिक्षेन पास जावंक, दोगां रीण पाटी मेळोवंक, दोगांक कोर्ट केस इत्यार्थ जावंक, 6 जाणांक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक, एकल्याक पयशांचे समस्ये परिहार जावंक, 9 जाणांक पिडा शिडा गूण जावंक, दोगांक आमाल पिवण येता सुडकां मेळोवंक, दोगांचो वेव्हार बऱ्यान जावंक, एकल्याच्या घरान समाधान मेळोवंक, 6 जाणांक बरो फुडार मेळोवंक, एकल्याक अनवरांतले राखोवंक, त्यागांक परिक्षेंत उंचले अंक मेळोवंक, एकल्याक प्रसूतपण बऱ्यान जावंक, दोगांक चिंतिल्लें काम बऱ्या तरेन जावंक, दोगांक मोती समाधान मेळोवंक, दोगांक विजा मेळोवंक, दोगांक कुटुंबांत शांत समाधान मेळोवंक, दोगांक दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक, दोगांक भायर पडली वस्त मेळोवंक, एकल्याक सांबाळान बढती मेळोवंक, दोगांक काजारी जोड्या मदें समाधान येवंक, एकल्या घराची आटीसी मेळोवंक, एकल्याचें ऑपरेशन आसतना पिडा गूण जावंक, एकल्याचें ऑपरेशन बऱ्यान जावंक, त्यागांक घर जागो बऱ्या मोलाक मेळोवंक, एकल्याक घर काम बऱ्या तरेन जावंक, एकल्याक पॉयंट बऱ्या तरेन जावंक, एकल्याचें रीण फारीक करूंक तांक मेळोवंक, त्यागांक न्हिदेचें देणें मेळोवंक, एकल्याक प्रमोशन मेळोवंक, त्यागांक काजार बऱ्या तरेन जावंक, एकल्या शिरांची पिडा गूण जावंक, एकल्या दुस्मनांच्या हातांतले राखून व्हरोवंक, एकल्याक आळसाय उणी जावंक, 6 जाणांक पाठ दूख गूण जावंक, दोगांक संत गांवांत काम मेळोवंक, एकल्याक स्कॉलरशीप मेळोवंक, एकल्याक कामां मनशां मेळोवंक, दोगांक भायर पडले भांगार मेळोवंक, एकल्याक डिप्रेशनांतल्यान भायर येवची कुर्पा मेळोवंक, एकल्याचो राग उणें जावंक, दोगांक सांबाळ बाकी आसलो मेळोवंक, दोगांक कुटुंबाची शेळ कोंकली उणी जावंक, एकल्याक मानसीक पिडेतावन गूण जावंक, एकल्याक डॉक्युमेंट मेळोवंक, तशेंच 13 जाणांनी हेर विशेष गरजां खातीर मागोवंक उपकार मागला. ह्या त्या सवां खातीर आमच्या सर त्या सवां खातीर सांत आंतोनीची मसत आमी मागतना थंय हांगा लढाय जावच्या थळाचेर थंयसर समाधान येवन दी. सगळ्या आमच्या भारतांत क्रिस्तांव धर्म जियोंक देवाचे रास येवंक फावो जावन दी. आमच्या सर दुस्माना खातीर आमी सांत आंतोनीची मसत मागया. वर्त्या सांत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोर्न सूख अनवरां देंवसार आनी सर तराची वशाची पिडा परिसता म्हणून तुझे मरेफात पिडेस्तांक भलायकी मेळटा. उसांबळ दोरयो थंड जातात, बंदिवानाच्यो सांखल्यो तुटून पडटात, थोंटे चलतात, कुरडे पळयतात, केप्पे आयकतात, मोने उलयतात, भायर पडल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात, मागले सर तांकां मेळटा.
तुजे वरवीं आपाय ग्राचार नापयस जातात आनी आमच्या सर गरजांक तूं पावताय तुजे पातयेनी तुजेर बरोवस दवरून तुजी कुमोक आमी मागता इतल्या व्हड आशेन आमी मागता ते सर आमकां जोड दी तुजी पदवी संवसारा दाखय आमेन. सांत अंतोनीच्या हातांत जेजू बाळकाकडे 3 मागणी. मोगळा जेजू कृपेच्या आनी काकुळतीचे झरी हांव तुज्या पांयां पडटां आनी तुज्या सांत अंतोनच्या काळजांत पेटल्या तुज्या मोगाच्या उज्या मारिफात आनी तुज्या मरणाच्या वडी वेळार कुर्सार्थ तुज्या आवयचेर मोवाळ दिश्टी घाल तिका सांजू आमचे ताब्यांत दिल्ल्या तुज्या बिरमत बरी काळजां मारिफात हांव तुज्या कडेन परतून मागतां तुजे काकुळदार दोळे मुजेर परती मुजेर निर्भागी पातकेचेर तूं म्हजो देव तूं म्हजो बाप ह्या म्हज्या व्हड गरजेन आनी आकांतान तूं म्हाका पाव तुजेर हांव पातयेतां तुजेर म्हजो भरवोसो हांवें दवरला आमेन. बऱ्या जेजू मंगळा तारुका भाग्यवंतांची झरी तुज्या पांयाक पडटा आनी तुज्या सांत अंतोनीच्या काळजांत पेटल्या तुज्या मोगाच्या वैज्या मारिफात आनी आमचे खातीर तुवें वारयल्या तुज्या मली रक्ता मारिफात तुज्या कडेन परतून मागता तुजे काकुळतीचे आनी बापाय सारके मोगाचे दोळे परती मुजेर तुवें कुर्सार मरून दुस्मनाच्या गुलामपणान सोडयल्या निर्भागी पातक्याचेर ह्या म्हज्या कंतींत आनी बेजारेन म्हाका बुजय तुजेर हांव पातयेतां तुजेरच म्हजो भरवोसो दवरला आमेन. दयाळा जेजू म्हज्या आत्म्याच्या एकच आनी भद्र आश्र्या तुज्या पांयांक हांव पडटां आनी तुज्या सांत अंतोनच्या काळजांत पेटल्या तुज्या मोगाच्या उज्या मारिफात आनी तुवें बाळशा रुपार ताका दिश्टी पडोवन ताका बुजोवन ताका पोशोवन ताचे तुवें दाखयल्या मोगा मारिफात हांव तुजे कडेन परतून मागतां ह्या म्हज्या व्हड गरजेंत आनी बेजारेन तूं म्हज्या आत्म्याक देंवून सावकासाय म्हाका दी तुजेर हांव पातयेलां तुजेर म्हजो भरवोसो दवरला आमेन. सांत अंतोनी कडेन मागणें. निश्काळपणाच्या दव्या फुलां दुर्बळकेच्या ऊंच देखी कालतेपणाच्या निसारशा भाग्यवंतपणाच्या परसळी निकेत्रा आनंद बरी सांत अंतोनी देव पुता तुज्या हातान घेवन स्वादीक उपकार तुका फावो जालो तुजे कडेन परतून मागता तुज्या पदवेदार आदाराखाल म्हाका काणगे देवा तुका दिल्ल्या सबाद्यान्या पैकी असेरेचे देणे विशेषान आसा म्हजें बिरमत दवर आनी ह्या म्हज्या व्हड गरजान म्हाका पाव. सकड 11 मोग म्हज्या काळजांतलो पयस कर म्हज्या पत्क्याची करी दूख आनी देवा सोन म्हज्या पेल्याचो व्हरतो मोग म्हाका जोड दी अशा जिने विश्वासान सुमयांचे हांवें साकरी कर तुज्या सांगाता ससनाच्या ससनांक ताका होगळसूंक ताका भोगूंक आनी ताका आनंद दिवं सरकारासान म्हाका पावय आमेन. रेलिकेचो आशिर्वाद जोडया. सांत अंतोनिया मोपासोत विनंती कर Cristo बसना पोवसूंचे गाथी प्रार्थुया सर पदवेदारा सदां जिवोवचे देवा भाग्यवंत अंतोनी तुवें तुज्या परजेक व्हरतो प्रसंगदार आनी तुज्या गरजांनी बळवंत आदार जावन दिलोय. क्रिस्तांव जिणेचे वाट आमी समकताना ताच्या आदारान सर आनवरांतलें सुटाशें आनी सर आमच्या पारकोणे ससय आमी बगीशें आमकां फावो कर क्रिस्तांवच्या सुमया वरवीं आमेन. ಪಾನ್ಸಂಕು 313. 우로 사리라니 모가니 마에 आमचे शेघाये मोर्ये तुका बुलो मारता तुका हसीता तुका हडेता नमान नमान नमान
머리에 आमचे पोटी दोळे आधार तुझो पाठ मोरे भरक्या तुझ्या पोळे मोरे तू रोजारिरनी मोगाळी माये आमचे शेताये मोरये तुका उलो मारता तुका हसिता तुका नेता नमान 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 मोरये दया दवो आमचे कोंतान आमकां तुरा मोरये जैत व्हरून पातकांचे मोरये तुर सारिराये मोगाळी माये आमचे शेताये मोरये तुका बुलो मारता तुका हसिता तुका अणिता मोगाळ पुता सवे आमकां मोरी आशिर्वादी आमकां भगवान कृष्णाचे कृपेन निवरांक आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.